पास एक या मातशें फुडें गेलें काय तूं आनी एका बऱ्याशा जाग्यार पावता. हय, हरवळेचो फामाद पूण चडशा लोकांनी पळोवनाशिल्लो हरवळेचो धबधबो. कोणाच कडेन किंवा कसल्याय गजाली कडेन लक्ष ना दिता आपलो जन्म संततधार कन्सिस्टंटली पळपा खातीर जाला म्हण सतत 365 दीस व्हांवत रावपी हो हरवळेचो धबधबो. दूदसागर पडटा आसतना दुधा भशेन दिसपी हो दूदसागरच न्हय. कितलींशींच वर्सां हो असोच ह्याच पद्दतीन व्हांवत आसा. हांगा येवपी लोकां खातीर आतां सोय म्हळ्यार बसपा खातीर बांकडे जाल्यार वयर वचपाक सोंपें पडचें म्हण सोंपणां केल्यांत. खरी मजा ह्या धबधब्याची ती म्हळ्यार पावसान, जेन्ना उदकान रौद्र रूप धारण केल्लें आसता. हय, ह्या उदकाचो उगम स्थान मात खबर ना, पूण तो विचार करचो परस जें उदक आसा ताजोच आनंद घेवप एडवायजेबल न्हय. हांवें वदळ म्हळें तशें पुराय घनदाट जंगल पयलीं आशिल्ल्या कारणान हाका हिरवळ आनी मागीर हरवळें अशें नांव पडलें आसूं येता. प्रत्यय मातसो कांयसो आयलो न्हय. पिकनीक म्हण आयली जाल्यार पांडवकालीन गुफा आनी हो धबधबो तुका बरोबरच पळोवपाक मेळटा. गोंयांत कितलेशेच धबधबे आसात. हय, कांयशे जे सामके फामाद म्हळ्यार दूदसागर धबधबो, त्या शिवाय आमी पळयल्लो सावरी वॉटरफॉल आनी हरवळेचो हांगासरलो बारीकसो क्यूटसो धबधबो. हय, म्हणटात न्हय, किर्ती ल्हान पण मुर्ती ना, चुकलें, मुर्ती ल्हान पण किर्ती व्हड अशें म्हण. हय, तशेंच कांयशें हांगा पळोवपाक मेळटा. हरवळ्या हे तीर्थस्थान आशिल्ल्या कारणान हांगासर पिंडदान आनी अस्थी विसर्जन करतात. हांगासर लागींच एक स्वयंभू देवस्थान आसा. चल पळोवया. निसर्गाच्या पदरात शांत अशा जाग्यार हांगासर हरवळे गांवांत रुद्रेश्वर देवळान हांव सद्या आसा. आनी जाणून घेवया म्हजे बरोबर सद्या शिवानंद बाब आसा तांचे कडल्यान की हे देवळाक कितें इतिहास आसा तो. शिवानंद बाब नमस्कार. नमस्कार. सांगात की तुमी ह्या देवळाचे पुरोहीत न्हय. हय. म्हाका सांगात की हे देवूळ हांगासर कितले वर्सां पयलीं पासून आसा. आता पुराण काला पासून गोमंत काशी म्हणून ह्या स्थानाचो उल्लेख कित्येक कडांनी आसा. पोर्तुगीज काला पासून ह्याचो उल्लेख कित्येक ठिकाणी म्हणजे आढळटा. आणि विशेष ह्या हरवळे ह्या गावाचो महत्वाचो हे म्हणजे जशी बाकीची कित्येक आता मंगेशी, रामनाथी अशी देवस्थानां आमी पळयता गोंयांत, मल्लिकार्जुन काणकोणा, तर त्या सगळ्या देवस्थानापासून हे रुद्रेश्वर तर शंकराचे हे रुद्र रूप. तर सगळ्यात पयलीं सांगपाची गोष्ट म्हणजे ह्या देवस्थानाचे वयल्यान म्हणजे रुद्रेश्वर शंकराचे ह्या रुपाचें नांव आसा रौद्र ईश्वर. तर रुद्र म्हणजे दुख्ख सांगपाची हें म्हणजे. तर मनीस जन्माक जो येता न्ही, तर जन्माक आयलो केन्ना म्हणटा, मनीस जन्माक येता भुरगें जेन्ना अर्भक रडटा न्ही तेन्ना बाकी सगळीं आवय पासून सगळीं हांसता. तर रडणे हो जन्माची सुरवात. आणि त्यानंतर संपूर्ण जीवन जे आसा न्ही मनीस वाटचाल करता हसत खेळत
ज्यातून सगळे तरेचे दुःखाचे सगळे अनुभव भोगत वता आणि आयुष्य जगतूक मनीस जेन्ना मरता न्ही तो मोक्षाच्या आणि आनंदात आपण मुक्ती गेलो म्हणजे तेन्ना जग लोक सगळे रडटा. ही जीवनाची सायकल आसा न्ही तर ही देवता जी आसा न्ही रुद्र ही विशिष्ट शंकराचे वेगळे रूप आसा. शास्त्रांत सांगल्ल्यो ज्यो गोष्टी आसात त्याच्या आधारान ज्यो सगळे विधी आसा त्यो ज्या जाग्यार जाता त्या जाग्याक क्षेत्र म्हणटा. तर गोंयान क्षेत्र जर म्हटलें न्ही जाल्यार हें हरवळें क्षेत्र म्हणून त्या दृश्टीन म्हणजे म्हत्वाचें. तर हांगासर येणारे ट्युरिस्ट लोक चड नासता सांगप म्हणजे. म्हाका सांगात की हांगासर जो धबधबो आमी पळयलो हय तो धबधबो केन्ना सावन हांगासर आसा म्हणजे तुमच्या बालपणा पासून तुमी पळयल्लो? तर ही आतां सह्याद्रीचो हो सगळो पायथो संपूर्ण हो पश्चिम घाट जो गेलो न्ही तर ह्यातून ह्या धबधब्याचो उगमस्थान. तर हांगासरले एक 70तल्यान येणारो फांटो आनी एक हांगासर सालेली अशे 2 फाटे वयर संगम जाता. खंय एक 500 मिटराच्या धबधब्याच्या माथ्यार आनी थंयच्यानी हो धबधबो सकयल भीमकुंडात पडटा. आतां तुमी म्हणटाले भीमकुंड हो शब्द म्हणजे खंयच्यान आयलो तर आतां चालू ह्यातून हे पॉल्युशन किंवा ह्या हेका मायनिंगच्या हेका लागून म्हणा सकयल आतां तुमकां ती गोश्टी म्हणजे थोडे आतां म्हणजे विनाश जाल्लो आसा म्हणजे पूण सांगपाची गोश्ट म्हाज्या ल्हानपणा पासून ज्या जाग्यार पाणी पडटा न्ही ते ओवल आकाराचे अंड्याच्या आकाराचे कुंड जाचो उल्लेख भीमकुंड म्हणून आसा. आनी त्या कुंडाक तेकून आनी एक तेवटेन दुसरें कुंड आसा जाका पडे तीर्थ म्हणटा. तर धबधबो जो आसा न्ही तो पयलीं थंय पडटालो. हो समोर तुमकां आतां जो कडो दिसता न्ही तर कड्याचे पूर्व दिशेक धबधब्याक पडटालो. आनी मायथोलॉजिकल स्टोरी म्हणजे कशी पुराण कालांत भिमान जेन्ना म्हणजे पांडवाचें वास्तव्य म्हणजे वनवासाच्या काळान आसलें ज्या काळान ताणें ह्या भुमीन वास्तव्य केलें तेन्ना लोकांच्या उपयोगा खातीर धबधब्याचो हे दिशा बदलली. तर फ्लो डायवर्ट केलो आनी गदेच्या प्रहारान ते कुंड निर्माण जाले ज्या जाग्यार ताणें गदेन प्रहार करून धबधब्याची दिशा बदलली आणि ज्या जाग्यार ते गदेचो प्रहार जाला ते भीमकुंड. अच्छा म्हणून ताका नांव कुंड पडलें. बरें म्हाका सांगात की हांगासर फाटल्यान येता आसतना आमी पांडवकालीन गुहा आमी अशें म्हणूया अशें म्हणून ते फामाद आसा तर ताजे बद्दल कितें सांगात न्हय? तर ते अस्तित्व जे आसा न्ही जी थंय 5 लिंगां आसा धर्म भीम अर्जुन नकुल आनी सहदेव अशी 5 थंय लिंगां आसा. एक द्रौपदीची खोली आसा जे किचन म्हणटा ताका म्हणजे रांदप करप हें. तर अशी आख्यायिका की पांडव जेन्ना म्हणजे रातचे अज्ञातवासांत रावताले आनी सकाळीं सूर्य कोंबडो जसो रडलो की ते परत म्हणजे लिपताले किंवा अदृश्य जाताले किंवा आपले अस्तित्व लोकां समोरच्यान म्हणजे लोकां पासून समाजा पासून पयस वताले. तर त्या काळान तांणी एके रातीन त्यो हें केल्यो अशी आख्यायिका पुराणांतली. पूण एक्चुअली हिस्टोरिकली जर पळोवंक गेले जाल्यार ते 6व्या शतकांतल्यो बुद्धिस्ट हे. तर हांगासर जो आमच्या ह्या गांवाचे शेजारील गांव आसा कुडणे गांवठण अशा जाग्यार जैन मंदिरां आसा. अजून म्हणजे उत्खनन आतां आर्किओलॉजीन केलां त्यातून देवूळ सापडलेलें आसा जे अंडर आर्किओलॉजीन आतां नवीन रिस्टोरेशन करून सगळें अस्तित्व ताका दिल्लें आसा. तर असो एक काळ आसतो न्ही 6व्या शतकांत ज्या वेळार बुद्धिस्ट आनी जैन लोकांचें वास्तव्य व्यापार म्हणा किंवा खंयच्या उद्देशान ह्या परिसरांत आसलें आनी तेन्नाच्या काळांतल्यो त्यो. बरोबर. म्हाका सांगात ह्या गांवाक हरवळें नांव कशें पडलें? तर कित्येक वर्सां पयलीं म्हणजे सादारण एक 150 ते 100 वर्सां पयलीं हो जो प्रदेश आसलो न्ही हो गांव हो इतको म्हणजे वनराईन सगळो घनदाट जंगला प्रमाण हिरवळीन सगळो भरलेलो आसलो की ज्या जाग्यार दनपारचे सुद्दां येवपाक लोकांक भंय दिसतालो. तर हांगासर क्रोकोडायलचें वास्तव्य आसलें. कित्याक तर हांगा भीमकुंड जे आसा न्ही भितर सगळ्यो दगडी गुहा आसा ज्या जाग्यार पाणयान तुमी म्हणजे 100 फूट खोलू आसा आनी तुमी 3 फुटाचेर उबे रावंक शकता अशी सगळी खडकाळ हें आसा. म्हणजे कोणाकूय पेंवपाक वचून ते दृश्टीन ती जागा धोकादायक सांगप म्हणजे. शिवानंद बाबान आमकां खरीच हाजे बद्दल म्हायती दिली भरपूर अशी आमकां जी खबर नाशिल्ली ती. ह्या हरवळे परिसरांत आनीकूय खुबश्यो गजाली पळोवपा सारक्यो आसात. चल पळोवया पासयेक या. ह्या परिसरात आनी खुबश्यो गजाली पळोवपा सारक्यो आसात. अशीच एक गजाल जी हालींच आढळ्ळ्या ती म्हळ्यार श्री प्रभू वल्लभाचार्य
हांची बैठक. हय, पादुका. ह्या जंगलात भितर तांच्यो पादुका हांगासर सापडल्यो आनी मागीर हांगासर व्हडलें मंदीर बांदलें गेलें. गुजराती समाज हांगासर पुराय देशांतल्यान येतात. हांगा तूं जर हरवळे गांवांत पावत जाल्यार मुद्दाम हांगा येवपाक विसरूं नाका. मजा आयली नाही. आता वेळ झाला चल पासे या कॉन्टेस्ट खेळपाचो. आणि आयचो तुमचो प्रश्न जावन आसा, हरवळे गांवांत धबधब्याच्या कुशीक आशिल्ल्या देवळाचें नांव कितें? प्रश्न परतून एक फावट. हरवळे गांवांत धबधब्याच्या कुशीक आशिल्ल्या देवळाचें नांव कितें? तुजे दोन ऑप्शन जावन आसात. ऑप्शन ए रुद्रेश्वर टेम्पल काय ऑप्शन बी संकेश्वर टेम्पल. उखल तो गेलो मोबाईल आणि आत्ताच SMS कर. SMS करपा खातीर टाईप कर CPY स्पेस तुझे आन्सर ऑप्शन ए काय बी ते आणि धाडून दी 56161 ह्या नंबराचेर. तू जिखू शकता पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ हांचे कडल्यान 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स आणि चड SMS धाडत जाल्यार मेळटलो चान्स जिखपाचे 42 इंच LCD TV फ्रॉम पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लाईफ आमच्या 26व्या एपिसोडाच्या शेवटाक. तेन्ना मॅक्झिमम SMS धाडत रावा. आणि फाटल्या एपिसोडाचे विनर जावन आसा मॅथ्यू फेर्नांडीस फ्रॉम मेर्सेस.